Happy birthday to you. Happy birthday, dear Michael. Happy birthday to you. May you God bless you. May the angels happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. My dear friend, Deputy Speaker of Legislative Assembly, Chairman of NGPDA, and beloved MLA of Kallam Constituency. There are lots of people to speak. I wish all of you guys happy birthday to you, your family, your wife, your children, and Michael. I know you're young, dynamic, you're very ambitious. And only I can say, may your dreams come true. And keep doing your good work, as you always been doing. And so my colleagues, let's work together and take the party forward. Thank you very much. त्याच्या वाढदिवसाची बोलणी दिता कुशाल नायक नायकवाडाची माय जी आसा ती आपल्या पुताच्या व्हडलो चोवपा खातीर आमी भितर सहभागी जाल्ले आसा मायकलाची घडकांनी आमी भितर सहभागी जाल्ले आसा पण मायकल गेली फाटली वर्सां 5 ते 10 वर्सां परत सुद्दां जाता वेगळ्या पोजिशनाचेर न्ही फक्त कलंगूटची म्हाका दिसता की गोंयची सेवा केल्ली आसा आम्ही केन्ना केन्ना शिरोडेच्यान आयकताले बाबा मायकलान अशें उरलें मायकलान कशें उरलें आमकां दिसतालें की बाबा मायकल रफ टफ म्हणून पूण मायकल हो गोंयचे इश्यूज घेवन गोंयच्या पॉलिटिक्सांनी तो वावुरता आनी त्या बद्दल ताका पोरी दिता आयच्या दिसान आमचे मुख्यमंत्री सहभागी जाल्ले आसात माननीय आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टर सहभागी जाल्ले आसात आनी सगळे माननीय आमदार आनी ओपोजिशन लीडर बाबा कवळेकर देवस्थानाची तुका हेज्याची बरी गिरेस्तकाय कामाची मनाची आणि मायेची अशें मागता मी देवाची सुपयता Birthday, 42 years, birthday boy. Bob Michael, Patrick Putin, Pereira, Aoi, Honorable Chief Minister, Mr. Minister, Amdar, Chauhanalaचे अपूर्वाचे, प्रोफेशन दिले, मोगाचे, बाबू आणि मीडिया बाबून सांगला त्या प्रमाणे बाबून लोक पहिले पण पयली होता हांव एवरी इयर येता तेगे बर्थडे सदां आसत हांव सदां आसत हांवें बर्थडे आनी बर्थडे आनी मातशे लोक आसत तेगेलो तो लोकांक उलय तो पयले पाटी हांव मागता आयच्या जावय आसूर आसा पतीन आसा धुवो आसा पूण So all check काम करता लगा बस काम कंटिन्यू I would like to wish Honorable MLA of Kalangute and Deputy Speaker of the Legislative Assembly a very happy birthday. He is been the star for the last 7 years in Kalangute and has been shining all over to us. I wish him all the best and a bright future forward. खरेंच ताका कुशळटायेचो दीस बरो आमच्या देवान ताजेर जायती येसां घालची आनी ताजेर चिंतना आसा आपणाक एक सामनी लायट देंवची म्हणून आसा ताका तुमच्या मेळचो म्हूण मागता आनी देवान ताजेर आशिर्वाद घालचो आनी सगळ्यांची मनां आमकांय खुशाल बरी येवची म्हूण मागता मायकल हो आमचो बीजेपी आमचा अंतीक आमी आज बीजेपी बरोबर आहात पूण बीजेपी ओपोज करताले तेन्ना मायकल आमच्या चड लागीं आहा म्हाका तरी तो चड लागीं आनी मायकलाक तशें एक करेज आसा लोकांचे इश्यूज घेवपाक आनी लोकांचो पल्स कितें आहा तो कळपाक जेन्ना मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपी आज पसून आयना तेन्ना मायकल बीजेपींतल्यान जिल्हा परिशदान आयिल्लो आनी तसो काम करून वयर सरलो आनी वयर सरलो आनी तो आमचे बरोबर आहा आनी आमी हांगा
दोतोर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आहा, हांव उपमुख्यमंत्री आहा, आमचे सगळ्यांचे अच्छे दीन येवन गेले. आता मायकलाचे बी अच्छे दीन येवपाक जाय आनी मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की ते येवपाक आमी सगळे हातपाल लायतले. तो आमचो सरकाराचो एक बरो घटक आनी इम्पॉर्टंट घटक. हे नात्यान ताजे अच्छे दीन बेगीनच्या बेगीन येवपाक आमी जे करूंक जाय ते बेगीनच्या बेगीन करतले. आनी ते करतना मायकलांचे बरोबर बरो रावन आमी गोंय फॉरवर्ड व्हरपाक पावतले अशें आमचे विचार आहा. मायकल आमचे बरोबर आसतलो असो खात्री आहा. आनी जें कितें गोंयांत जाता तातूंत एक पॉझिटीव एक मनस्थिती पॉझिटीव मेंटॅलिटी इश्यूज पळोवप आनी इश्यूज सॉल्व करप हे मायकलांनी एक प्राधान्य आहा. तेजेर स्ट्रॉंग पॉयंट आनी तो ताका खूब फुडें व्हरूंक शकता. आनी तो आमच्या सगळ्या बरोबर फुडें वतलो. केन्ना मायकल मातसो टाट करून उलयता, कोणाची कातर भाजी बी करता तो. आमी पयलीं करताले केन्ना केन्ना ताकाय फ्रस्ट्रेशन येता आसतलें, चूक ना तोय 43 आमी मातशे चड जाणटे आहा बरोबर. सो केन्ना केन्ना करता तो. पूण हें सगळें आतां बरें राखून धरून हो सरकार फुडें वचपाक जाय. हो सरकार एक प्रोएक्टीव सर्वसामान्य गोंयकाराचो सरकार आनी हे सरकारान मायकल एक सारको म्हत्वाचो घटक आनी तो सगळ्यांक आमकां बरोबर रावन आमी फुडें वतले आनी ताकाय फुडें व्हरतले. मायकल ताजी फॅमिली ताजी माय हांगासर आसात. त्याच बरोबर आमचे मदीं आसात आमच्या पोजिशन लिडर बाबू कवळेकर, आमचे सगळे मिनिस्टर्स हांगासर आसात, आमदार आसात आनी बाकी सगळे मायकलाचे बरे मागणे चिंततात. उदरगण प्रत्येक जाण मायकला खातीर वेगवेगळ्यो गजाली सांगता, वेगवेगळ्यो गजाली मागता. एक दोनूच गजालीचेर हांव मुद्दाम उलयतलो. मायकल आनी हांव व्हेरी क्लोज फ्रेंड सिन्स फ्रॉम द 2012 टू टील डेट. मायकल खंयचोय जरी इश्यू आशिल्लो, कितेंय जरी आशिल्लो, ताका कितें उलोवपाचें जरी आशिल्लें, वांकडें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार ही शेअर वीथ मी ऑलवेज. जे 12तल्यान आमी 17 पर्यंत तरी म्हणजे सरकारान आसून सुद्दां कितेंय उलोवपाचें आसत जाल्यार तो म्हाजे कडेन शेअर करतालो, मागीर उलयतालो. अजुनूय बी मायकल प्रत्येक गोश्ट जी आसा ऑलवेज आमचो उपमुख्यमंत्री बाबू विजय सरदेसाईंक पावला. सगळ्यांनी नाका तुजे ताळयो मारून ताजें स्वागत करता. मायकला कडेन कॅपेसिटी आसा, मायकला कडेन एबिलिटी आसा. नॉट ओन्ली फक्त आमी म्हणटा की कलंगूट पुरतेंच काम करपा खातीर न्ही, तर ताणें मनान हाडलें जाल्यार तो अजुनूय बी मोठें काम गोंया खातीर करूंक शकता. ऑफकोर्स तो आतांय करता. वेगवेगळे इश्यूज जे फक्त आपल्या मतदारसंघातले न्ही तर पुराय गोंयांतले इश्यूज जे आसा हे घेवन तो आमच्या सरकाराच्या मुखार मांडटा. ते इश्यूज सोडोवपाचो प्रयत्न करता. त्या खातीर हांव म्हणटा की अजुनूय बी जे खरें आज उपसभापती आसा डेफिनेटली ताका मोठें पद मेळपाक जाय म्हाजी इच्छा आसा. आनी एखाद्या काळार डेफिनेटली हांवूय सांगता की ताका मेळपाक जाय आनी डेफिनेटली मेळटलें. थोडीशी वाट जी आसा ती मायकलाक पळोवपाक जाय. थोडोसो आमी ताका म्हणटा पेशन्स जे आसा आनी ऑफकोर्स ताणें पेशन्स दवरल्या ती सब्र का फल मिठा होता है. त्या पद्दतीन डेफिनेटली आमी मायकला खातीर, कारण ऑलवेज मायकलान बरो रोल जो आसा सगळीच प्ले करा. आमी ना म्हणना एट द टायम ऑफ भाई आसलो, आज भाई आमच्यात ना. प्रत्येक फावटी जर भाई आशिल्लो जाल्यार ही स्पीच कदाचित भाईच करता आशिल्लो. आमचें टेन्शन हें नाशिल्लें. आज भाई ना कदाचित थोडें टेन्शन म्हाजेर आयलां कितें उलोवप आनी कितें ना तें. बट कळंगूटच्या सगळ्या लोकांक सांगपाक सोदता मायकल ह्या सरकाराचो म्हत्वाचो घटक आसा आनी तो हाज्याय फुडें आनीकूय चड म्हत्वाचो घटक जातलो. हांव चड कांय सांगना तुमकां. तुमी सगळ्या जाणांचो मोग, तुमच्या सगळ्या जाणांचो प्रेम हो मायकला खातीर आसा. तो आनीकूय बी असोच उरचो हें देवा लागीं मागता. बर्थडे बॉय आमचो डेप्युटी स्पीकर श्री मायकल लोबो हाच्या जन्माच्या दिसा हांव तांकां भेट दिता आनी त्याच बरोबर तांच्या फॅमिलीचे सगळ्यांचे देवाकडे मागता, मागणी करता आनी तांकां बरे आशिर्वाद दिवचो. कारण तुमच्या सगळ्यां खातीर आयज हो वावरपाचो ह्या गांवचो तुमच्या सगळ्यांक भुरगो घेवन वचपाचो
असं एक MLA एक डेप्युटी स्पीकर आणि आम्ही सगळ्यांच्या मध्ये तुम्ही सगळ्यांनी घेऊन बरोबर पाहतो सदा तिकडे राहूचे ही मी तुमच्या ठिकाणी मागणी करता आणि असंच त्या कार्यक्रम तुम्ही पुढे किती नाव काढण्याचा प्रयत्न करतो. मायकल लोक आमची कलिग डेप्युटी स्पीकर त्याची माय त्याची फॅमिली घरकान सरपंच CM आमच्या असा सगळे आरामदार आमचे आणि तुम्ही आता गेलेले मायकल तो वाढदिवसाक उलोवपाक तुमच्या तांच्याक मायकल हो मास लिडर म्हणटाचो आणि ज्या पद्धतीने आताच आम्ही सतत बसता आसता बसून डिस्कस करता आसतना तुम्ही म्हणले की या वर्साक आपण तसे एज्युकेशन वर्साक घरघरात धाडली ना तरी बघून अठरा पळय ताका मायकलाचो मोग आणि मायकल म्हणटा सदीस सगळ्या भितर आसपी सगळ्यांक घेवन वचपी सगळ्यांक एकवरान दवरपी एकवटान दवरपी असो लिडर आमचो सगळ्यांक कसल्याय विशयाचेर उलोवपी बेधडक ताची उलोवपी फाटीं पळयत आसतना आनी खरेंच बऱ्या विचाराचो आमकां आमच्या सगळ्यांच्या वतीनी उदय शाळे कलिलेच्या वतीनी सगळ्यांच्या वतीनी हांव ताका वाडदिवसाचो प्रोमी दिता आणि गेली अनेक वर्सां न सुद्धा विराट फेल येताच हेचे फुडें सुद्धा अशेंच उलोवपाक आमकां संदी मेळची आणि ताका देवान बरें आरोग्य दिवचो बरें फॅमिली आरोग्य दिवचें. डायनामिक लीडर MLA डेप्युटी स्पीकर आणि डायनामिक बिझनेसमॅन जो आयज वाडदिवस त्या ओकेजनाक ताची माय आसा ताची बायल आसा ताची भुरगीं हांगा ऑनरेबल CM आमचे ऑपोजिशन लिडर आनी MLA ताका एक गोश्ट पळोवन दिसता की बाबा ताका ऑपोजिशन म्हणजे दोन्ही सायडीच्या लोकांक MLA तरेने अवेलेबल आसात तुम्ही सगळे हांगा मुद्दाम इतले व्हडलो क्रावड ताका प्रेम दाखोवपाक आयल्या ताणें जे डेव्हलपमेंट केला तो जो गोंयच्यो इश्यूज काडटा हे एक डायनामिक लिडराचें काम आसा आनी फुडें सुद्दां तो अशेंच काम करतलो आनी आतां जुगर बाबान अशें म्हळां तो फुडें आनी वयर सरतलो अशें हांव मागून auspicious occasion, I would like to, in the presence of our Chief Minister, Dynamic Chief Minister Dr. Pramod Sawant, I would like to wish my very good friend Michael Lobo all the very best, Mrs. Lobo, and I would like to also, in presence of all of you, I was actually telling my driver outside, looking at the love that people have got for you. I can only tell you, just have faith in God. You got a very in Goa, fortunate to have a nice young dynamic Chief Minister, have faith in him, and just like all of us want, I'm sure all your dreams will be fulfilled. And Michael, I just want to tell you in your constituency that there are very few people like you who talk from the heart. You're one of the unique people, and I'm sure your ambition in life and your destination where you want to reach will be achieved. Just have faith in God and have faith in our future. आज आमचो आवडतो गोंयचो मतदारसंघाचो आवडतो नेतो आनी गोंयचो नेतो आमदार मायकल बाबाचो आज वाडदिवस. देवा कडेन मागता की जिवेत शरदशतम आमकां मायकल बाबा 100 वर्सां ताच्या असो आवडतो नेतो उगवतो सूर्य उगवतो सूर्य म्हणजे आमचो मायकल बाब. ताच्या चेहऱ्यार जे तेज आहा ते भयंकर तेज आहा. आपल्या मतदारसंघात डेव्हलप केला. आता फुडें डेव्हलप जर गोंयभर करतलोच तो तातूंत कांयच ना. म्हाजे कुशीक मुख्यमंत्री साहेब आहा एकूच तांकां विनंती देवा कडेन मागता की तांकां एक खंयचें तरी एक मंत्रीपद आज तुमी घोशणा करपाक जाय. फक्त आश्वासना किंग मेकर आमचो मायकल बाब. हे राजकारणात हाडपाक सगळे मुगावर हाडपाक हो मायकल बाब हाका लागून सगळें जाल्लें आहा. हांव राजकारण उलयना पण मन की बात उलयता. मन की बात उलयता. गोंयांत जर अक्षेती येवपाक जाय जाल्यार मंत्रीपद आमच्या मायकल बाबाक दिवपाक जाय. आमची सगळ्यांची मन की बात तेन्ना आनी चड उलयना की अशें देवा कडेन मागता हाच्या हातान आमच्या मायकल बाबाच्या हातान अशी चडांत चड सभा करूं आमकां एकूच आदार म्हणटा तो गोंयकारांक टुरिजमाचो. आज ताणें आमच्या समुद्र किनाऱ्याचो स्वच्छता बद्दल चेंजिंग रूम, ड्रेसिंग रूम, टॉयलेट
आनी सजवान व्हडले म्हणजे आमकां गोंयकारांक भेटसवता म्हणटा ती गार्बेज. दूरदृश्टी नेता कित्याक म्हणला हांवें, ताणें वचून परदेशाक वचून प्लांट लावन सालिगांव आनी असले 4 प्लांटाची गरज आसा. सगळ्यांक व्हडली आमकां समस्या म्हणजे गार्बेजीची. आज कितलो म्हण आमी सालिगांव कचरो घेतलो लोकांचो. आज सोडण्याची समस्या जाल्ली आहा तेन्ना मुख्यमंत्री साहेबा कडेन मागता की हाचे फुडें की आमचे जे प्लांट आहा ते बेगीन हाडचे आनी लोकांची सेवा बरे भाशेन करची. सगळ्यांक देव बरें करूं, मायकल बाबाक देव बरें करूं. आयज खऱ्यांनीच चड कशी पडली म्हाका की आमी एक्सपेक्ट करूंक ना की येदो व्हडलो क्रावड येतलो म्हणून. ह्या फावटी आमी म्हणलें धाकटुलोच बड्डे करुया, नाजाल्यार आमची स्टेज त्या वाटेन आसताली आनी आख्ख्या एमरल्ड लॉन्सान वी यूज्ड टू पुट अ शेड. Their side we decided to have a small birthday, but looking at the overwhelming response, I am very happy to see that all my well wishers, all my constituency friends, my voters, everybody is present over here, and top of that all my cabinet, our colleagues from the assembly, including the chief minister, they are all present over here. कांयच म्हणना, खाली देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक की तुमी म्हाजो स्ट्रेंथ, यू आर माय स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ युअर स्ट्रेंथ आय एम वर्किंग एवरी डे. स्वता जे काम करता हांव सकाळी उठोन ते सांज मेरेन आय वर्क एज यू हॅव गिवन मी द स्ट्रेंथ, एंड आय लुक फॉरवर्ड that this strength of yours continue. And one assurance I want to give to the people of Goa that I will work for you till my last breath. म्हणजे आम्ही असोसोर या संसारात I will work for the people of Goa. And it's not only that we are elected representatives, each and every person has a role to play in this world. God has sent us for a purpose, and I feel that we have to do something for the society, something for others. And I am here to do whatever I can do for others, for everyone, whoever is in need. I am ready to strengthen the hands of our Chief Minister and all his cabinet colleagues, all his MLAs, including the opposition. I'm the leader in Babu Kavlekar. I want to thank him. Every year he comes, about Churchill Alamao, every year he comes to help the people. This is why people have elected us, and people expect us that we have to work for them. And I want to thank once again to all my friends, colleagues, my constituency people, and also all those people who have even not voted for me because they are from my constituency, they are my people. And I want to thank them that all of you have shown faith on me. Sometimes we have to take little harsh decisions also. केन्ना केन्ना अशें जाता की लोकांक पळोवन अशें डिसिजन घेवचें पडटा. केन्ना 4 लोक बेजार जाता, केन्ना 15 लोक बेजार जाता, केन्ना 100 लोक बेजार जाता. But sometimes we have to take that decision, and I want to say a sorry also today to all those people who have got hurt. थोडे जाण बेजार जाल्ले आहा, तांकां सॉरी म्हणटा. केन्ना केन्ना आमची ड्युटी करतना केन्ना केन्ना थोडे लोक हर्ट जाता. But I will make sure that if we have done some mistake, I will correct it. I'll be correct करतलो, and I will see that no injustice is being done to the people of my constituency, the people of Goa.